नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात तुमचो येवकार. सद्याक गोंयांक इफ्फीचे वेध लागिल्ले आसात आनी गोंया खातीर एक बरी गजाल म्हणजे गोंयांतले आमचे राजन बाब तालक हांणी प्रोड्यूस केल्ले क्लाउडिया हे फिल्म आमच्या स्पेशल स्क्रिनींग इंडियन पॅनोरमाच्या हातूंत जावपाचें आसा. सो ह्याच पार्श्वभुमीचेर चर्चा करपा खातीर आमी राजन बाब तालक हांकां आपल्यात. राजन, येवकार तुका. राजन, तुजी फिल्म आमच्या क्लाउडिया जे अजून आमच्या हे जावन रिलीज जावंक ना, ताका लागून लोकांक त्या फिल्मा भितर सामकी हे फिल्म कितें म्हणजे आवाज इतलो जाला पूण लोकांक अजून पळोवपाक मेळोंक ना. सो मेन म्हणटा ते ह्या फिल्माचे बॅकग्रावंडा वेल्यान आमी पयली चर्चा सुरू करया आनी मागीर सद्याक तुकाय खबर आहा कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली आतां आनी कितें जाल्या ताचेरय येवया. सो मेन म्हणटा क्लाउडिया स्टोरी आनी हे कशें काय सी क्लाउडिया करपा फाटलो मुख्य हेतू म्हाका प्रत्येक जाण होच प्रश्न विचारतात की आमच्यो गोल्डन मेलोडी ऑफ 60s and 70s ओके ही पदां आतांच्या जनरेशना म्हऱ्यान पावोवची इन दॅट फॉर्मॅट. ओके. रिमिक्स जाला, खुबसो ताजो भाव बदलला, फिलिंग बदलला. सी कितें आसा, प्रत्येक जेन्ना सॉंग जाता ताका ताजी फिलिंग आसा, एक वेगळें एक्सप्रेशन ते सॉफ्ट म्युझिक आसा. सो ते म्युझिक डायरेक्टर आनी ते सिंगर मेळून ते पद घडटा आनी तातली उतरां बरी भशेन. ती उतरां जर जाय तशी आयली ना जाल्यार त्या पदांतलो जो मूळ भाग आसता तो वता, डिस्टर्ब जाता, अपील तितलें जायना जितलें आसता. आनी हें म्हाका ल्हानपणा पासून जातालें. पूण म्हगेलें सदांच काम अशें आसता की इफ यू हॅव सीन माय फिल्म जर्नी, आय हॅव बीन एक्सपेरिमेंटींग ऑन सिनेमा. हांव एकाच हाका स्टीक जावना. एक टायप चल मसाला फिल्म कर आनी कितें कर, आतां रोहित शेट्टी कितें एकूच टायप. मग आय हॅव वर्कड ऑन एनवायरमेंट, आय वर्कड ऑन social issues, I worked on corruption, I worked on heritage, I worked on other type of techniques using sound. आता ह्या खेपी म्हणले म्युझिक वापरून फिल्म कशें करतलो. ओके. आनी दोन गोश्टी म्हाका सदांच खटयतात. एक हे आमचें ओल्ड म्युझिक आनी दुसरें हे आमचे म्युझिशियन्स, दत्ताराम मडकर जावं, एंथनी गोन्साल्वीस जावं किंवा आनी अशे कितलेशे लोक आसतले जे ह्या संबंदीत फिल्मा कडेन म्युझिक ऑर बरोवपी अशें कितें कितें कारणां लागून कनेक्टेड आसतले. समजा ह्या मनशाच्या आयुश्यांतली जी तांकां गजाल सगळ्यांत चड आवडटा ताचे शिवाय दे कॅनॉट सेपरेट आउट लायफ विदाउट इट. इट्स अ लायफ. जाल्यार ताजें सफरींग कितें जातलें. ही जर्नी इज क्लाउडिया. ओके. द पर्सन वॉट लायक्स द मोस्ट टू डू इन द his life is not allowed to do due to certain restrictions. So हे तुझे असते फिक्शन काय इट्स बेस्ड ऑन somebody? It's based on सी प्रत्येकाला ह्यो गोष्टी आता म्हणजे अंतर्नाद. इट वॉज नॉट अ फिक्शन. सी इट्स अ रियल एक्सपिरियन्स. ओके. कळ्ळें. आय हॅव सीन सच पीपल सफरींग. ओके. ओके. सो ताजेर बेस करून हाऊ इट कॅन बी अ नायस म्युझिकल जर्नी. हांव पदांतली फिलिंग्स आणि त्या आर्टिस्टाची फिलिंग दोन्ही कंबायन करून थ्रू आउट एक नायस म्युझिकल जर्नी. म्हणजे तुमकां थोडे थोडे वेळार अशें दिसता की फिल्माचें म्युझिक वाचना बट यू आर इन टू दॅट मूड. ओके. कॅमेरा मुवमेंट्स, परफॉर्मन्स, एवरीथिंग इज इन द जल विथ दॅट फूल एंटायर म्युझिकल जर्नी ऑफ दिस. तुझ्या फिल्माचे थोडे कास्ट आसा पळय तांचे विशीं लोकांक हातून मूळ काम केला शिशीर शर्मा. ऍक्च्युअली ही बायल बी मंगलोरी, कोंकणी बी उलयता, मातशी मंगलोरी जाल्लो पूण ताणें यश घेवन आनी इंटरव्यूवाकच उलयलो आनी तो खूब इंटरव्यू आनी ताणें खूब म्हणजे वेल नोन. इज म्हणजे नसरुद्दीन शाह तो बी सगळे एका हातूंतले लायन. दे आर व्हेरी गूड स्टेज परफॉर्मन्स, व्हेरी गूड आर्टिस्ट. तागे सद्याक 4-5 फिल्म खंय खंय पावल्या सद्या ह्या वर्साकूच. तातूंत क्लाउडिया आसा. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. मीरा वेलणकर म्हण आसा. बाकी सगळे आमचे लुलू आसा, लुलू फॉर्ती, ओमार लॉयल आसा, तोय म्युझिशियन, मुकेश घाटवळ आसा, सोनिया शिरसाट आसा. हे सगळे कनेक्टेड विथ द म्युझिक आसात. ओके. डॉक्टर युवर गोम्स आहा, डॉक्टर आमचे जितेंद्र नगरशेकर आसा. सो हे सगळे कनेक्टेड विथ फिल्म्स, म्युझिक ह्या हातून आशिल्ले लोक आसात. सो ताका लागून तो एक बरो मेळ बसला की सगळ्यांचे सिंक्रोनायझेशन. आणि लोकेशन बाणावले लोकेशन बाणावले मिस्किता हाऊस आसा, थंय शूट केला. मेजर फिल्म थंय शूट जाला. मागीर काब दे राम जाला, बाणावले चर्च जाला, थोडे मागीर नॉस्टाल्जियान जाला.
अशे वेगवेगळ्या लोकेशनांनी शूट जाला. सो हे फिल्म ह्या फावटी एक टिका म्हणुया किंवा लोकांचो आक्षेप म्हणुया किंवा लोकांची खंत म्हणुया गोंयच्याची, आमची इंडियन पॅनोरमाक मेन जो आसा तातूंत भितर एकय कोंकणी फिल्म ना, म्हणजे गोंयचें फिल्म ना. ताजे भितर तुजें आतां स्पेशल स्क्रिनींग आसा. हांव अजुनूय तुमकां सांगपाक ना की स्पेशल स्क्रिनींग काय तो इंडियन प्रिमियर, म्हाका डिटेल येवपाचें आसा. ओके, पूण इट इज देर. ओके, हें आयलां. सी, लक्षांत घेवपाक जाय तुमी 1000 फिल्मां येतात, कळ्ळें. म्हजी सदांच फिल्म करपाची, हांव फिल्म करता, हांव इंडियन पॅनोरमा घालता आनी एक लेटर धाडटा आनी मे बी थ्रू सीएम की अशें अशें फिल्म जाल्लें आसा आनी हांव हें मुद्दम गोंयाक करता कित्याक गोंयचे खातीर तें इंडियन प्रिमियर जावचो, कळ्ळें. कोंकणी सिनेमा इंडिया म्हणून ताका प्रोसिजर आसा. गोंयचे फिल्म म्हणून इंडियन पॅनोरमान वचचें, ज्युरी हॅज टू कम अँड सी. म्हणजे सगळीं फिल्मां ज्युरी मेंबर्सांनी पळयल्यात आनी मागीर ते इंडियन प्रिमियराक रिकमेंड केलां. केन्ना केन्ना अशें जालां पयलीं इंडियन प्रिमियर जालां आनी परते पॅनोरमा आयला एक फिल्म बघायला. म्हणजे तेन्ना हांवें म्हणलें अरे दोन कित्याक दाखयता तुमी, रिलीज जालें आनी मागीर पॅनोरमान आयलें, अशें जालें. सो दीस थिंग्स हॅपन, कळ्ळें तुका. फिल्म इफ इन ऑफिशियल सेक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द गोवन्स. हांव म्हजें फिल्म म्हणना, कोणाचें जर त्या ऑफिशियल सेक्शना येता इट्स अ प्राऊड मोमेंट सगळ्या गोंयकाराक. आनी हाका लागून गोंयचे आमचे यंगस्टर्स आनी बरे नेटान फिल्म करपाक मुखार सरतले, कळ्ळें. ही मोख आमी दवरपाक जाय. म्हजी फिल्म लागली ना जाल्यार हांव दुसऱ्या टिका करतलो हो बाबा. आनी वी शूड बी मॅच्युअर्ड इनफ फिल्म करपाक, matured enough achche patta to understand other characters and to portray those characters is not that easy. So I hope all the Goan filmmakers are very matured. म्हाका एक सांग, तुझे आतापर्यंत कितली हातूंत भितर इफेक्ट भितर कितली फिल्म्स? म्हाका सगळे फिल्म दाखयले, एक फक्त मिरांडा सोडून बाकी सगळी इफेक्ट आयल्या. ओके, सगळी 8 फिल्म दाखयल्या. सो ह्या प्रश्ना फाटा आनी एक प्रश्न आसा, फकत राजन तालकाचेच कित्याक दिश्टी पडटात, बाकीच्याच कित्याक दिश्टी पडनात? हांव कोण म्हणटा अभय अशें कोण तरी फालतू लोक उलयताले. ना, हांव तुका ते टिकाच्या हातूंतल्यान म्हणना, हांव तुका आमचे बऱ्या हातूंतल्यान विचारता तुका. राजन तालकाचे येतात, बाकीच्याचे येनात, बाकीच्याचे कितें कमी आसा काय हातूंतल्यान? फिल्म इज नॉट ए जोक करप म्हणल्यार तशी त्या प्रमाणे तातूंत इन्वॉल्व जावची पडटा, खर्चूय करचो पडटा, ते जाय तो हे क्रिएट करचे पडटा, लोकांक दिसता न्ही समोर. इट इज नॉट अ बूक. बुकान तुका जाय ते इंटरप्रेट करता वाचक, हांगा तुका जाय ते वाचकाक दिसची पडटा, पळयतल्याक दिसची पडटा, ते पटपा जाय ताका. सो ते पटपा सारकें ते करपाक जाय. सो यू हॅव टू गेट इनवॉल्ड. पॅशनेट जाले सगळे जाले, पॅशनेट आमी खूब जाण आसा, पूण फक्त म्हजीच ना, हाजे पयलीं खूब जाणांची आयल्या. शेटगांवकाराची दाखयल्या, मागीर तुगेले दिनेश भोसलेची दाखयल्यात, राजेश पेडणेकाराची दाखयला, मागीर आनी 2-3 नाच्या गोपासर दाखयला, कळ्ळें. अशी आनी कितलीशी शॉर्ट फिल्म दाखयल्यात, कळ्ळें. तो आदित्य जांबळेची दाखयला, तोच केदो व्हडलो जालो पळय. सो इट इज पार्ट ऑलमोस्ट, आय विल से देर इज अ गुड कंट्रिब्युशन ऑफ गोवन्स फॉर इफी. ह्या 16 वर्साच्या जर्नी, 16 वर्सां 22 वर्सांच्या ऑलमोस्ट 22 इयर्स जर्नी भितर, 21 इयर्स जर्नी भितर आमचे 16 तरी फिल्म इफीक गेल्यात ऑफिशियल सेक्शनान. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट ओन्ली तालक. तालकाल 7 गेले आसतले, पूण बाकी 8-9 लोक वेगळे आसात. म्हणजे तुज्या सद्याचे क्लाउदिया हाजे स्क्रीन प्ले, तुजी आयडिया सगळी तुजी डायलॉग्स आमच्या भाई भावजे. म्हाका एक सांग, एक तुका जर वळखता जाल्यार तूं नाटकांतल्यान मागीर हाजे कडेन आयला, सिनेमा कडेन आयला. सो नाटकांतली एक नटाची एक हे आसता की खंयचेय गजाल करता ताका पयलीं तातूंत भितर ताजे पयलींचो प्रोसेस आसा तो सामको तातूंत भितर हे जाल्लो आसता, कितें गुरफटून गेल्लो आसता. ते एक तुजे पिक्चर करता आसतना तुजो कितें प्रोसेस आसता? म्हणल्यार आतां तुगे प्रोसेस, आतां पिक्चर आयलें, ताजे पयलीं कितले ते पयलीं तुजो हो प्रोसेस सुरू जाता? सगळ्यांत एक आसा, खंयचो वेवसाय जावं, खंयची कला जावं, जो पर्यंत तूं तातूंत भितर घुसना ती तुका आत्मसात जायना. हे बेजीक. कोणूय जावं, नाटक जावं, एकांकिका जावं, किंवा म्हजी 5 मिनटाची स्पीच जावं,
आज हांव तुजे कडेन उत्स्फूर्तपणे उलोवपाक शकता, हांवें बरोवन हाडून स्क्रिप्ट काय कितें हे उलयतलो आनी तें उलयतलो की त्यो म्हाका क्वेश्चनर दिवना, पूण त्यो म्हाका न्हिदून वचून उठून बाबा प्रश्न विचारत जाल्यार हांव उत्स्फूर्तपणे उलोवपाक, कित्याक हांव तातूंत तितलो घुसला. प्रत्येक सिनेमान हांव तितलोच घुशिल्लो आसता. म्हजे दोळ्या मुखार कंप्लीट पिक्चर आयलें की हांव शुटींग करता. शुटींग इज द सिम्पलेस्ट थिंग, बट द मेन थिंग इज विज्युअलायझेशन. हो प्रोसेस कितलो तेंपाचो आसता, कसो आसता? कितलो आसपाक शकता. पयलीं म्हगेलो 2-2 वर्सां जालें, मागीर तो 3 वर्सां जालो, मागीर 5 वर्सां जालो. कोवीड ही कोविडा पयलींची स्क्रिप्ट म्हजे तकलेन आयिल्ली, पूण कोविडा नंतर हांव बरोवपाक शकलो ना. मायंड वॉज नॉट गेटिंग फोकस्ड ऑन स्क्रिप्ट रायटिंग. सो आय हॅड टू वेट. रावन मागीर बरोवन मागीर बायल फाटल्यान अरे बरें तुगे बरें जालां, हळूहळू करून पयर कंप्लीट केलें, सगळें सारकें जालें, मागीर हांव शुटिंगाक. आय एम व्हेरी चुजी अबाउट द कॅरेक्टर, कितें करता तें रियल दिसपा जाय. राजू, तुजे सगळ्या चडशे आमचे भोवतेक सगळ्या दिसता म्हाका डायलॉग्स आमचे दामोदर मावज्याचे. हे कॉम्बिनेशन काय तुजे आनीक बाईचे? नाही, बजाज बाईचे सीख म्हजे कोतान शितू धरून सुरवात करून फ्लुएंटली जी आमची सहजपणे बोली आसा जशी उलोवपाची तशी डायलॉग बरोवपी म्हाका दिसता बाई सरपानी ना पर्यंत. कळ्ळें? आमच्या हातून बाकीचे कडेन खुबशे नाटकाची कोंकणी येता. कळ्ळें? उलयले बिकॉज मे बी हीच कादंबरीकार जाल्ल्यान ताका जो फ्लो तो म्हाका आवडटा. आनी दुसऱ्या आनेक आसता तो माजोड्डेचो. थंयचे आमचे क्रिस्तांवाच्या सामकी प्युअर कोंकणी भाशा खूब आसा. तो फ्लो पळय आसा न्ही, कितें उलोवपाचें तें ताजे कडेन आसता. कळ्ळें तुका? सो दॅट हेल्प्स मी सगळ्या बाबतींत. कळ्ळें? आनीकच म्हाका फकत हे जे ताजे फाटल्यान दुसऱ्या जें म्हाका हे तूं जेन्ना बिगर कोंकणी भाशेंतले जेन्ना तूं एक्टर कोंकणी भितर हाडटा, तांकां त्या तुका सिंक्रोनायज जावपाक किंवा हे जावपाक त्रास जायना? त्या अजिबात जायना. कितें जाता, हांव तांकां खुबशे डायलॉग पयलीं रेकॉर्ड करून आयकुपाक दिता, स्क्रिप्ट दिता. कळ्ळें? सो इवन स्क्रिप्ट इज रिटन इन इंग्लीश. कोंकणी डायलॉगा भितर अशें म्हणटा. सो तशी दिता, अशी दिता आनी आयकुपाक रेकॉर्ड करून दिता, ते आयकतात. कळ्ळें? आनी कितें आसता, शब्द खूब सिमिलर आसा हिंदी, हातून तुका कळटा न्ही, तसो तर आसना, पूण आयकून तांकां संवय जाता आनी दे कम वेल प्रिपेर्ड. म्हणजे तुका फॉर एग्जाम्पल हाजे पयलीं सांगत जाल्यार शहनाज पटेल ही बॉम्बेची. कळ्ळें? आनी तिका अजिबात कोंकणीचो कांय येना, पूण ती आयली हांगा, त्या गोदालुपा बरोबर बसली आनी तिणें सगळें रिकॉर्ड करून घेतलें डायलॉग कशें उलोवप. ती घेवन गेली आनी ती कोंकणीन येवन शॉर्ट दिले, सगळें ओके दिलें. मातशें करेक्शन आसता तें डबिंगान केलें. आनी सगळ्यांत बरो कमेंट कोणालो की म्हाका कोण तरी अरे ही बायल पळय ती वास्कोची रे, हांवें वास्को पयलें तिका. सो सी दॅट इज परफेक्शन. तुका परफेक्शन दिवपी आर्टिस्टूय जाय आनी परफेक्शन मेळसर काम करपी डायरेक्टरूय जाय. आनी आय एम नोन फॉर माय परफेक्शन. हांव खंयचेच लूज सोडना. तुजे आनीक तुमी म्हणल्यार की ह्या फावटी आमचो मडगांवचे रवींद्र भवन आसा ते ह्या फावटी इफीचे एक केंद्र जाल्ले. म्हळ्यार पयलीं थोडो एक प्रयत्न जाल्लो, मागीर तो बंद पडलो. एक म्हणटात ते एक आमी पणजे तो स्टेटस आसाच, पूण मडगांवाकूय बी एक तेंपार मडगांव ही सामकी सांस्कृतीक राजधानी तेन्ना हें जाल्लें. सो ह्या फावटी इफीचे कशें स्क्रिनींग कशें हें आसतलें, शेड्यूल आसतलें? हांव टोटली एग्री जाता. मडगांव ही राजधानी आसा, कल्चरल कॅपिटल ऑफ गोवा. कळ्ळें तुका? आनी तशेंच आसा खुबश्यो गोश्टी हांव तुका आनी मागीर जाल्यार आन्सर करता. पूण सद्या ह्या हातून 2012 हांगा इनॉग्रल सेरेमनी जाल्लो, सो सगळे गोश्टी आशिल्ल्यो, पूण त्यो नंतर न वापरले कारणान त्यो थोड्यो थोड्यो पेड्ड्या. आनी टॅक्नीक बदलली न्ही, डिजिटल फिल्म आयले, सगळ्यो गोश्टी बदलल्या आतां. सो त्यामुळे गव्हर्मेंटाचें चलतालें की ते आतां हांगा करपाक सोदता. करनी, कित्याक आतां कोंकणी भावाकूय आमची पिक्चर दाखोवपाक मेळटा. आतां पयर आमी आतां स्क्रीन बीन चल्लां, काम चल्लां. आतां ते म्हणटात आमी एक फिल्म दाखयतले इफी आनी एक फिल्म भायर दाखयतले दर दिसा. अशें अजून ओपन हातून आसाच, प्लस भितरूय दाखयतले एक फिल्म मेन ऑडिटोरियम. सो सुरू करपाक सोदता ते. सो वेलकम, इट्स अ गुड आयडिया. आतां ऑलरेडी गोंयांत मडगांव फिल्म क्लब जाल्लो आसा. मडगांव डेली 15 दिसांनी एकदा शेनवाराक रवींद्र भवन फिल्म क्लबान पिक्चर रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड.
आतां कितें तो पूश जातलो कित्याक जेन्ना परत परत कोण कोण आर्टिस्ट येतले लोक कित्याक आमकां थोडेशें आर्टिस्टांक पळोवपाचो ग्लॅमर येवपाक जाय. ग्लॅमर सो तो करून हळू हाडपाचो आसा. घाई करपाची ना, सुशेगाद करपाचें आसा. हळू तो मॉल तयार जातलो आनी इट वील बी अ व्हेरी गूड एक्टिविटी. सद्या डेली चालू आसा स्क्रिनिंगा मदीं फेस्टिवल केलो, श्याम बेनेगल फेस्टिवल फूल केलो सामको. तेन्ना रजीत कपूर आयिल्ली, आरती अंकलेकर, अशोक पत्की आयिल्लो. बरे पैकी क्वेश्चन छाया कदम आयिल्लो, तिगेलें तें लापता लेडी दाखयलो, तोय बरो जालो फिल्म. खूब अशें रेअर फिल्म पळोवपाक मेळटा कळ्ळें. आनी सचिन आमगेले ते क्युरेट करता. सो तशेंच ह्योय फिल्म करत तांचे कडेन आमी इन एडवान्स मागला कित्याक आमकां पब्लिसिटी करपाक जाय, कशें तरेन एंट्री दितले, कितें करतले, मातशें सरावंडींग डेकोर करा, लोकांक इफी मडगांव चलता हें कळपाक जाय. जाल्यार गुपचूप फिल्म दाखयता. आनी एखादी मडगांवकाराक जर थंय एनरोल जावपाक जाय तांकां आनी कशें कितें वेगळें आसतली. दॅट वील सी दीस इयर वील ट्राय टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर. आय वील टॉक टू देम पर्सनली बिकॉज हांव फिल्म हातून एजी भितर व्हायस चेअरमन म्हणून 3 वर्सां काम केल्लें. कारण फिल्म चालू आसा, येदो व्हडलो तुगे हॉल आसा आनी हॉलाक कोण ना अशें जावपाक जाय. अशें जावचें ना, येतलेच कोण ना तरी, पूण सुरवात जावपाक जाय. आतां जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान 3 येतले, मेंबरशीप वाडटली हांगा हळूहळू. हांगचे लोकांक पणजे वचपाक, तूं कसो हांगा पणजे वचपाक त्रास जाता, कितें जाता, सिमिलर प्रॉब्लेम्स आसा. सो दॅट वील चेंज. कळ्ळें. लोकांक जाय, कळ्ळें. लोकांक बरी बरी पिक्चर जाल्यार लोक जरूर येतले. राजन, तुवें म्हणल्यार की श्याम बेनेगल महोत्सव जालो. तुजेर एक आरोप जाता की तालक म्हणटा तो गोंयच्या कलाकाराक हें दिना, व्यासपीठ दिना, भायल्या तांकांच हाडून. हे मूर्ख लोक उलयता कोण, हांव सरळ सांगता. त्यो एजंट उलयतात की तांकां कमिशन मेळटा. म्हजे जर थ्रू आउट प्रोग्राम काडून जर पळयत थंय एवरी फ्रायडे गोवन इज गिवन अ प्लॅटफॉर्म. तांचेर आमी जवळ जवळ टोटल प्रोग्राम करपाक 40,000 ते 50,000 रुपया पर वीक मोडटात. तातूंत सावंड आयली, तांकां मानधन आयलें. सी आमी हाडटात कोणाक, सामको नांवाजलेलो आखो हाडनात. थंय जे यंग टॅलंट आतां वयर सरल्यात तांकां प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. नाट्यानंद, स्वरानंद, नृत्यानंद आनी काव्यानंद. तुमकां सांगपाक जाय, काव्यानंदान तर इतलें बरें चल्लें सगळ्याक. आतां आमी ताजेर एक्सपेरिमेंट करता. आतां आमी स्कुलांतले भुरग्यांचो काव्यानंद किलबिल कार्यक्रम म्हणून आतां नोव्हेंबरान दवरला, कित्याक बाल दिन न्ही. पोरू केल्लो. पोरू आमी कितें केल्लें, तांकां जाय त्यो कविता तुमी वाडच्यो, तांचे बरयल्ल्यो त्यो स्वता आसात जाल्यार स्वताच्यो, नाल्यार भायल्यो, आनी तांकां मेंटर दिल्ले ट्रेन करपाक. अंदू कितें केलां, तांच्योच कविता घेतल्या भुरग्यांच्यो आनी त्या मेंटराक सांगलां तांचे कडल्यान ती सारकी करून घेयात. तुमचे शब्द तांकां दिनाकात, तांचे शब्द तांचे कडल्यान येवनी भायर. तांकां तुमी वातावरण निर्मिती करून दियात, तांचे कडेन उलयात आनी तांच्या तातूंतल्यान तांची कविता कशी बरी जातली. सो हाजे फुडें हे यंगस्टर फुडले हातूंत आमचे कवी जातले. सो हो एक्सपेरिमेंट केला. हे सगळे करता. हातूंत भायले कोण आसात? आतां भायले प्रोग्रामूय करपाकूच जाय न्ही, लोकांक पळोवपाक. सी तूं पॉप्युलर कसो करतलो प्रोग्राम, कळ्ळें. भायले येवचपा जाय, कळ्ळें. आनी हे जे कोण पळय बॉब मारता आनी केन्ना भायले कोण हाडलेच ना. कितें भायले पयशे दिले आनी कमिशन तुजो खाली आसतली. हांगा तरी आमचो वेव्हार क्लियर आसा, कळ्ळें. हांगा येतात भायल्या. आतां आमचो वुमन डे जाता. वुमन डे भायले हाडले की 3-3.5 लोक येतात आनी पळयतात फ्री. लोकांचें स्वप्न आसता आमी बाबा हांकां पळोवपाक जाय, आमकां केन्ना चान्स मेळटलो. सी एक लक्षांत घेवपाक जाय की ह्या वातावरण निर्मीत कलाकार जातात न्ही. सचिन तेंडुलकरान सेंचुरी मारतकीर घरान 10 भुरगे बॅट घेवन खेळपाक लागतात गल्ली गल्ली. सो क्रिकेट पॉप्युलर जाता. तशेंच अशे प्रोग्राम वेगळे वेगळे केले की भायली नाटकां हाडलीं, कितें हाडलें केलें की तातूंत पेरंट्साकूय जागृताय जाता आनी त्या बरोबर भुरग्यांकूय जाता की म्हाकाय जावपाक जाय अशें. फिल्म मेकर कित्याक वाडले, इफी येवन वाडले ना. पयलीं कितले फिल्म येताले, आतां जावपाक लागली, शॉर्ट फिल्म जावपाक लागली. सो गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट. एक्सपेरिमेंट जावपाक सी त्याच गोश्टी इज इम्पॉर्टंट न्ही. गोंयकार आमचे हुशार कलाकार, कळ्ळें. ते टिपिकल ट्रेडिशनूय करतले आनी तातूंत नाविन्यय हाडटले, इतलो तांचेर विश्वास दवरात. हे टिका करपाचें कोणूय आसूं तो ताणें बंद करचें, नाल्यार स्वता करून दाखोवचें. स्वता करचो ना आनी दुसऱ्यांक करपाक ना, हांकां भायर रावणा जाय गोंयच्यान. खरें म्हणल्यार कळ्ळें तुका. ताजे जेन्ना तुवें रवींद्र भवनाचो मडगांवच्या ताबो घेतलो तेन्नाय हांवें तुजी इंटरव्यू केल्ली. तेन्ना तुवें म्हाका सांगिल्लें की मडगांवचें रवींद्र भवन हो आपल्याक एक सांस्कृतीक एक पॉयंट जावपाक जाय.
म्हणजे तुवें अशें म्हणलें की कोणी जाणटो आसा ताका जर येवन बसपाक जाय ताणें येवन थंय बसचें आनी तुका एक हें दिता कॉम्प्लिमेंट दिता तुका कितेंय म्हण हांवें एदुआर्द फालेर म्हणटा ताका पळयला जो सेंट्रल मिनिस्टर तो येवन थंय बसून एकदां प्रोग्राम पळोवन आपल्याले सांज बरे भशेन घालयता. तुवें जे एक्सपेरिमेंट केल्यात आनी तुजी जे विजन आशिल्लें जाला पूर्ण जाला किंवा पूर्ण जावपाच्या वाटेर आसा कशें आसा? तुवें एक एग्जांपल दिलें. तुका थंय वतकीर कितें दिसता केन्ना गेलो कितें दिसता? सर बरिलें दिसता पयलींचे आनी आतांचे बरिलें दिसता. मेन तुवें कॅन्टिनाक बसून वचून थंय बसचें अशें दिसता. पयलींच नाशिल्लें तें केलें. आनी थंय तुवें कॅन्टिनाचें आनीक सांगता थंय व्हडले व्हडले तियात्रीस येवन चर्चा करता आसतना पयलें हांवें तांकां जागोय दिलो थंय क्लब केला. मेंबर जायात थंय बसात नाटकाचें डिस्कशन करात तियात्राचें डिस्कशन करात फिल्माचें डिस्कशन करात आर्टिस्टा कडेन उलयात. ती एक अशी जागा जावपाक जाय ज्या जाग्यार आर्टिस्ट एकामेकाक आमचे कला अकादमी त्या लॉनाचेर घालता एकामेकाक मेळपाचें उलोवपाचें बीन ना. आतां पळय कंटिन्युअस प्रोग्राम आसता कोण ना कोण तरी येतात मेळटात कॅन्टिनान लोक जेवपा येता बरें जेवण मेळटा. बायनरी हांगा थंय प्रॉब्लेम आसतले हांव ना म्हणना म्हजेंय लक्ष आसता म्हजे सगळे स्टाफ 100% काम कर 100% आपलें मन तन सगळें म्हणटा काय फायदो मेळटा पूण काम करतात. म्हजे कडेन एक कंप्लेन येवपाक दिना जाणटो सर ना आमी पळयतात तूं कांय करता काम म्हजे कडेन येवपाकूच दिना हें कितें इट्स ए गूड टीम वर्क न्ही आनी कितें तर हें हांवें केलां तांणी सगळ्यांनी जर करनाशिल्लें हें जावचें नाशिल्लें. एवरीबडी कमिटी थंयचे वर्कर्स सगळे जाण फूल कंट्रिब्युशन क्लीन दवरात. हांव फक्त जाल्यार क्लीन दवर हांव वता केन्नाय टॉयलेटाक वास मारपाक जनरल सामकें तुका गरजूच ना इतली. आतां कितें मातशें हेवटेन तेवटेन मोडटलें हें जातलें सारकें करपाक. एक राजकारण्या कडेन भोवोन दिनासतना एक कलाकारा कडेन दिला ताचो बी फायदो. हांव तशें म्हणना राजकारणी कलाकारूच न्ही कोण म्हणटा कलाकार इतले लोकांक बरोबर घेवन वचप इतल्या लोकांच्या मनान आपली जागा करप ही एक कलाच न्ही. कलाकाराचें तेच आसता बरो आर्टिस्ट कितें करता की ताजें नाटक परते परते पळोवपाक येतात लोक कित्याक तो बरो आर्टिस्ट म्हणून. सो इट इज ऑल पार्ट ऑफ लायफ. आमचे गोंयकार सगळेच बरे कलाकार सांगपा म्हणल्यार फक्त तांणी ती कला रायट जाग्याचेर वापरपा जाय कळ्ळें. एक दोन ते आमचे क्रॅप मेंटॅलिटी पळय आसा ती सोडपा जाय कळ्ळें. आनी एनकरेज द गोवन्स जात तितले म्हजे कडेन आरोप करता कन्नी पूण म्हजे कडेन कोण येवन उलयना बाबा दाखय म्हणून पळय ते राखण मंच आयले बेश्टेच आपल्याक कितें कळटा अरे तुमचे सगळ्या परस हांव चड खबर हांव हें करना म्हाका सांगता पूण तुमी ल्हान तुमचे हांवें शिकयलें तुमकां कितें म्हणटा तें. साई म्हणटा अरे हांव तूं म्हजो गुरू मरे मागीर आयकय मरे कितें तुमकां कांय खबर नासतना कित्याक उलयतात. 30 तारखेक भितर जातलें बेगीन जालें काय ना रवींद्र भवन आशिल्लें ताजे परस बरें जालें काय ना. पयर आमने सामने आमी 2 नाटकां जालीं ताजे पयलीं आमने सामने नाटक जालें शेवटचो प्रेक्षक पसून हांसतालो मोठ्यान. हाजी कितें पावती मेळ्ळी की तुगेलो सावंड आनी पावता कळ्ळें काय ना. हांव त्या हांव त्या दृश्टींतल्यान पळयता आसतना कळ्ळें आर्टिस्ट मजेचेर कम्फर्टेबल सगळ्या बाबतींत ना बरें जालें. पयर तियात्र जालो राजदीपालो पिक्चर जालो एवरीबडी इज हॅपी. आनी मुद्दम हांव म्हज्या आनी तियात्रान खरेंच हांव थँक म्हणटा तांणी ज्या तरेन म्हाका कॉपरेट केला. ही गोश्ट जावपा ते तितलेंच न्ही जे कोणाक ते परफॉर्म करपा येता दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर मी बिकॉज दे गिव मी सजेशन्स. अरे मातशें हें सारकें जालें ना. तियात्रिस्टांनी कितले सजेशन दिली फुटलायट ना हें ना जॉन जॅकॉब सगळे बाकीचे आमचे आसात मिलीन सगळ्यांनी येवन कितें सांगलें पूण बरे तरेचो ताळमेळ आमचो आसा कळ्ळें म्हणून तें रवींद्र भवन फुलपा पावलां कळ्ळें. सो आय गिव फूल क्रेडीट टू ऑल ऑफ देम कळ्ळें टू बी अ पार्ट बाबा हें आमचें घर हें मानपा लागलें हातूनच व्हडपण आयलें. सो ही आमची चर्चा थांबयता आसतना एक तालुकाक हांगा आसा म्हणून न्ही पण हांव स्वता रवींद्र भवनाक वतकीर म्हाका कांय वर्सां पयलीं जो कला अकादमीक वतकीर जो फील येतालो तो फील येवपाक लागलो हांगा. तूं म्हणटा तातूंत आनीक सुदारणा जाय आसतल्यो हे आसतल्यो पूण येवपाक लागलो. दुसरें म्हणटा ताका तुजी पिक्चरां कितले तरी हांवें पळयल्यात आनी ती तुजी पिक्चरां जावं किंवा बाकीचें कितें जावं तूं म्हणटा तशें परफेक्शन तातूंत भितर आसता. सो क्लाउदियाकय तें आसतलें 100%. आनीक मेन म्हणटा तें सगळ्या गोंयकारांचे भशेन हांवूय एक रसीक. सो तुजें क्लाउदिया
तुजे इफ्फीक येतकीर रोखडोच रिलीज जावनी 19 डिसेंबराक ओके. रिलीज करता ओके आनी तो सगळ्याक पळोवपाक मेळ्ळी मेळटलो. आनीक सगळे गोंयकारा बरोबर म्हजी जी उत्सुकता आसा ती पुराय जावनी इतलेंच म्हणटा 100%. आनीक तुका पयलीं म्हणटा तुजो पिक्चर इफ्फीक आयला तुका आनी तुजो जो सगळो जो युनीट आसा तांच्या गोमंतक टीव्हीचे वतीन तांचें अभिनंदन आनीक तूं हांगा आयलो इतलो सामको बिजी आसतना काल तूं बॉम्बे आशिल्लो तरी आतां तुका आनीक कामां तरी आसतना टायमाक टायम काडून तूं हांगा ह्या आमच्या चर्चेक आयलो ताका लागून काळजाक साकून देव बरें करूं थँक्यू. आनीक आमचे सगळे पळोवप्या तांकांय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.